सरकारपाक न्हू नागरिकत्वाचो हक्क दिवपा खातीरच हाडला CAA. भाजपा फुडारी नड्डान केलें स्पष्ट. शेजारच्या राज्यांतल्या धर्मीक अल्पसंख्याकांची भारत करतलो राखण. पणजेचे सभेत भाजपा कार्यकर्त्यांक सांगलें विस्कटावन. भारत बसला लाव्हाचेर. मता खातीर राजकीय फुडारी करपाक लागल्यात भारताचे कुडके. गोंयान दिवची देशाक योग्य दिका. गोंयचो सोपूत आशिल्ल्या पत्रकार राजदीप सरदेसायान मारला उलो. बाबूच्या पेडणे मतदारसंघातल्या कासरवर्ण्याचे मुळावे भलायकी केंद्र पडला खाटीर. दोतोर वखदां आणि मुळावे सुविधा मेळप जाला कुस्तार. 20 गावांचे भलायकेचो उप्रासला प्रश्न. कोणे फारायले बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफीतले भांगर. प्रकरणाची जावची खोलायन चौकशी. GFAचो अध्यक्ष चर्चिलाची मागणी. पुराय भांगराचे आशिल्ले ट्रॉफीत आता फकत 11% उरला भांगर. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. सुधारित नागरिकत्व कायदो भारतात नागरिकत्व न्हयकारी ना, पूण मुस्लीम बहुसंख्य आशिल्ल्या शेजारच्या देशांतल्यान येतल्या धर्मीक अल्पसंख्याकांक नागरिकत्व दिता. भाजपाचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डान पणजेचे विराट सभेक सांगले. भाजपा सरकाराची ही कृती मानवतावादी आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. केंद्र सरकाराचे सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनात गोंय भाजपान शुक्रारा रॅली आणि जाहीर सभा घडोवन हाडली. दनपारां 3:30 पणजी पाट्यावेल्यान सुरू जाल्ले हे रॅलीचे आझाद मैदानाचेर पावतकच सभेत रुपांतर जालें. रॅलीचे वेळार कार्यकर्ते व्हडल्यान भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, वी सपोर्ट CAA च्यो घोषणा दिताले. सभेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, श्रीपाद नायक, राजेंद्र आर्लेकर, माविन गुदिनो, दामू नायक आणि हेर भाजपा फुडारी उलयले. भारतीय जनता पार्टीचा JP नड्डा जी, तुम आगे बढ़ो. मैं 14 से लेकर के 19 की मई तक स्वास्थ्य मंत्री रहा. जब मैं 14 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो भारत इंडिया लिखा होता आई, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में आई बिल्कुल पीछे पड़ता है, क्योंकि ABCD से शुरू होता है, आई पीछे पड़ता है. तो इंडिया जहां लिखा होता था वहां मैं बैठता था, पीछे हमारा स्थान था. जब मोदी जी ने आयुष्मान भारत दिया, जिसमें 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना का कवर दिया, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, मिस्टर नड्डा फ्रॉम इंडिया, वेयर आर यू? प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट मोदी हैज डन थ्रू आयुष्मान भारत. दुनिया जानना चाहती है. यह है फर्क. और क्या किया उन्होंने? दुनिया का लक्ष्य है कि 1 अरब लोगों को हम हेल्थ केयर के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनकी आर्थिक मदद करेंगे. मोदी जी ने इस 1 अरब में 55 करोड़ लोगों को दे दिया, यानी भारत ने अपने आधे से ज्यादा हिस्सेदारी निभा दी है. यह हम आपको बताना चाहते हैं. और कौन आ रहा है आयुष्मान भारत में? आयुष्मान भारत में आ रहा है रिक्शा वाला, फेरी वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने वाला व्यक्ति, रैग पिकर्स जो कूड़ेदान में से रैग्स पिक करते हैं, वो आ रहे हैं. और उनको 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य के लिए कवरेज दिया जा रहा है. यह काम किया गया है. लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है. 80,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसमें दे दिए. विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है. मैं गोवा आया, हमारे डॉक्टर सावंत जी के साथ मैं यहां इस इलाके में आ रहा था. ये कह रहे थे ये डबल ब्रिज बन रहा है, ये ट्रिपल लेन बन रही है, ये ओवरब्रिज बन रहा है,
ये इधर से रूट निकलेगा, वो डायरेक्ट आएगा, वो ओवरब्रिज होगा। मैंने इनसे एक ही बात पूछा, ये कब हुआ? ये उन्होंने कहा जब मोदी जी आए और जब नितिन गडकरी आए तभी हुआ है। यानी हर विकास के पत्थर पर गोवा में भी दिखता है तो वो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में वाली चलने वाली सरकार ने गोवा की तस्वीर भी बदली है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये जितने ओवरब्रिज बन रहे हैं, ये जितने पुल बन रहे हैं, इसका शिलान्यास या तो मोदी जी ने किया है या उद्घाटन मोदी जी ने किया, या तो शिलान्यास नितिन गडकरी जी ने किया है। इस तरीके की परिस्थिति है। तो विकास के दृष्टि से 18,000 गांव 70 साल बाद भी बिजली के बगैर थे। 18,000 विलेजेस। आप समझिए वहां का क्या विकास होगा। मोदी जी ने 2 साल के अंदर 18,000 विलेज को पूरा का पूरा जोड़ दिया। यह हमको समझना चाहिए। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों में विकास के लिए 51 लाख हजार करोड़ यह खर्च किया है विकास के लिए। और अब 102 परसों निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर किया, आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 102 ट्रिलियन रुपीज विल बी स्पेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके का हम लोगों ने विचार रखा है और इसका काम किया है। 102 ट्रिलियन रुपीज। इसलिए विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। सीएए के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों को राहत दें जो हमारे देश में रह रहे हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं है। उनका समर्थन करना आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। वो कहां जाएंगे? एक और भी प्रश्न आता है कि आपने इसमें मुस्लिम क्यों नहीं जोड़ लिए? अरे बुद्धि के मालिक, क्या बंद बुद्धि पाई है? पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है? मुस्लिम मेजॉरिटी में कि माइनॉरिटी में? इस्लामिक देश पाकिस्तान है कि नहीं है? बांग्लादेश इस्लामिक देश है कि नहीं? तो उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कैसे होगा? उनकी धार्मिक प्रताड़ना कैसे होगी? प्रताड़ना तो हिंदुओं की हो रही है, बौद्ध की हो रही है, जैन की हो रही है, पारसी की हो रही है, क्रिश्चियन की हो रही है। उनको हम रक्षा दे रहे हैं जो भारत में आए हैं। और जब जब मुस्लिम लोग पाकिस्तान से दुखी होकर के भारत में आए हैं तो उनको अलग से सिटीजनशिप दिया गया है। भारत मानवतावादी है, मानवता से जुड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको पाकिस्तान में रहना नहीं था, उनको भारत ने नागरिकता दी है। और आगे भी ऐसी बात आएगी तो भारत हमेशा संवेदनशील रहता है। लेकिन जो हमारे यहां प्रताड़ित होकर के आए हैं वो कहां जाएंगे बेचारे? वो हमारे हैं, वो क्योंकि वो धार्मिक आधार पर उनकी प्रताड़ना हुई है। उनका रक्षक होगा तो भारत होगा, उनका रक्षक होगा तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हम करना चाहते हैं। पणजीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आणि यशवंत परब आम्ही ज्वालामुखीचेर बसलेत। आमचे राजकारणी मतांच्या राजकारणा खातीर देश फोडीत चल्लेत। एकचारान जगपी भारत हो जगातलो सगळ्यात व्हडलो देश, पूण दिसान दीस हिंगा धर्मकोल्लीपणा वाडत चल्ला आणि असल्या स्फोटक परिस्थितीत एकूच आशेचे किरण दिसता आणि ते म्हटल्यार गोंय। ह्या देशाक गोंयान वाट दाखोवची हो उलो एकचार राखपी गोंयकारांक मारला भारतातलो नामनेचो टीव्ही पत्रकार राजदीप सरदेसायान। नरेंद्र मोदी 2019ची वेंचणूक कसो जिखलो हेचें सविस्तर विवेचन करपी पुस्तक राजदीप सरदेसायान पुराय भारत देशाची भोंवडी करून बरयला। त्याचे प्रकाशन गोंयचो नामनेचो उद्योजक श्रीनिवास धेंपे आणि एका तेंपावली सिने अभिनेत्री पूजा बेदी हांचे हस्तुकी बेरेस्तारा पणजे जाले। ह्या वेळार हे कार्यावळीचो यजमान आणि विवा गोवाचो संपादक केदार धुमे तशेंच राजदीपाची आवय नंदिनी सरदेसाय हजर आशिल्ली। उपरांत वरिष्ठ पत्रकार विकांत सहायान राजदीपाची सविस्तर मुलाखत घेतली। त्या वेळार मोदीन वेंचणुकांची समीकरणांच कशी बदलावन उडयल्यात आणि हेर पक्ष कशे सामके फाटी आसात तेंय ताणें सांगलें। आणि त्याच वेळार भारतीय समाज फोडपाचें राजकारण चल्लां तेचेर हुस्को परगटायलो। पळयात। Democracy must encourage dissent of all kinds. We must be ready to talk to each other, not talk at each other. In India now, more and more Indians talk at each other, not talk to each other. There may be aspects of the Citizenship Amendment Act which you may have a case.
but there will be aspects that I may have which you also need to consider. And along with that, the danger is this horrific stereotyping that's going on. You know, why should every Muslim in this country virtually today have to prove his patriotism? Why? On what grounds? Why? Because the government of the day wants it? No, you can't do it. India can't. This is the greatest country in the world because this is the only country where Hindus, Muslims have lived for centuries in some way of, we found a cohabitation. And in the recent times, I think that is increasingly we are looking at differences and othering the other. And thereby there's a reaction there's a radicalization taking place within Islam itself. And we are feeding it. We are sitting on a volcano only because it suits political ends to do it. Vote bank politics. Are you going to break this country for your vote banks? People tell me Congress party ne kiya. Arey, but tum to different the. You told me you were different. I think the challenge is the economy. Let's get it straight. All this emotion, all this Hindu-Muslim divide, all these are all very well. They may win you votes temporarily. In the end, you've got to get the economy back on track. This country has a large demographic dividend with the youth. You cannot afford to turn it into a demographic disaster. All those, you go across North India today, swathes of young men just sitting by the dhabas, no jobs, nothing. And yet, for now, carried away by the sense of Hinduness. But tomorrow, I don't know whether they will still continue to support any government, not just a BJP, any government which doesn't provide them genuine employment. So I think that's the real challenge. All this is all hawabazi otherwise. And all this is dangerous hawabazi because you are playing on people's emotions. And I think that any government should be very, very careful and conscious of. गोंयचो पूत आनी भारतांतलो नामनेचो क्रिकेट खेळगडो दिलीप सरदेसाय हेचो राजदीप हो पूत. भारताक हे स्फोटक परिस्थितींतल्यान भायर काडपाक गोंय वाट दाखोवपाक शकता अशी आस्त ह्या वेळार राजदीपान उक्तायली. ते खातीर एकचारान रावपी गोंयकारांनी मुखार सरचें असोय उलो तेणें मारलो. Goa has something unique about it, which is to build, the majority-minority question in Goa was never polarized, but I fear it will become in the future. Because politicians will play the most poisonous, toxic vote bank politics in the future in this state. And that would be a real shame. Goa needs to show the way. I mean, we had a common civil code, I think, through the Portuguese long before the rest of the countries had it. And I think there is something unique about a tranquil land like Goa that cannot be destroyed by, hearing that the Sanatan Sanstha's headquarters are now in Ponda. And they are the ones spreading this kind of vile propaganda from time to time. I don't want Goa to be recognized by the Sanatan Sanstha. This is a land which should be recognized by the many great Goans who have enriched the soil. Intellects, writers who have always spoken about harmony. I've been trying to look for where in Goa's history and literature have people written about dividing communities. It's always about a certain Goan way of life. And if this Delhi way of life comes to Goa, it would be a huge pity. ही पुराय मुलाखत आम्ही 2 वाट्यांनी दाखयतले. आमच्या टीव्ही चॅनलाचेर आणि फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूबाचेर आशिल्ल्या आमच्या प्लॅटफॉर्मांचेरय ती मुजरत पळोवची. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कासारवरणेच्या भलायकी केंद्राकडेन थळावो आमदार आणि मंत्री बाबू आजगावकारान पुरायेन दुर्लक्ष केलां. मुळावे सुविधाय नात. बारीक सारीक गजालींक लागून म्हापशा वा बांबोळे धांवचें पडटा. इमर्जन्सी येयली जाल्यार पेडणेच्यान 108 पावसर पेशंट जीव वगडावपाक शकता. देखून मुळावे सुविधा बेगोबेग मेळोवन दिवपा खातीर थळाव्यांनी भलायकी मंत्र्याक गाराणें घातल्यात. पूर्वा कासारवरणे पेडणेचें मुळावें भलायकी केंद्र निमणो स्वास घेवपाक लागला. भलायकी अधिकारी ना, कर्मचारी ना आनी वखद विरसदे सारखे मेळना अशें जावन पडलां.
कासारवरणे, वजरी, तळरणं, हळरणं, इब्रामपूर, खुटवळ, हणखणे, हसापूर, चांदेल, हाळी, नागझर, भेंडोळे, वारखण, पोरसखडे, खाजने, आमेरे, उगवे, मोप्पा, तोरशे, तांबोशे, पत्रदेवी ह्या सगळ्या वाठारांतले लोक उपचारांक हांगा येतात. पूण वखदां वा उपचार वेवस्थीत मेळनाशिल्ल्यान नाईलाजान म्हापशेचे जिल्लो हॉस्पिटलांत वा तुयेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत नाच जाल्यार बांबोळी धांवचें पडटा. थळाव्यांनी अवतिकायचेर उजवाड घातला, पळयात. कितें कोणें शीक पडलो कितें पडलो ताबडतोब हांगा ह्या जावपाक खातीर सुविधा नासता ती मागीर आमकां म्हापशांत धाडटात. बारीकशें काम आसल्यार म्हापशांत धाडटात. थंय आमकां वचून थंय ना जाल्यार आमी बांबोळेर वचचें पडटा. तेन्ना हांगासर जाता तितली आमकां तेंच्यांनी सुविधा गव्हर्मेंटान दिवची. आनी हे ब्रेकराचा पयलीं 2 ब्रेकर घातल्यार हें मान्य आसा बट ताका पट्टे ना. पळोवंक गेल्यार हांगासर गरीब लोक जे आसा हांगासर काय ट्रिटमेंट घेवंक येतात त्यांची ट्रिटमेंट जी जाय तशी जायना. आनी हांगासर मशिनाय बंद पडलेल्या अशें आयकलेल्या. आनी आमी हांगासर येयल्या उपरांत पळयल्या न्हय कळ्ळें तांकां कोणी ते सांगलें की एनजीओचो मनीस येयल्लो आहा किंवा प्रेस येयल्ली आहा ताका लागून न्हय साफ सफाई रोखडी तेंची चालू जाली. पयलीं आमी गेले ते हांव पयलीं येयलो पळयलो जाल्यार वास येतालो. हांव म्हणटा हांगासर बाबू आजगांवकर जो येता हांगासर तेची वोटींग जास्त आहा पण तेणी हांगासर लक्ष दिवपाचो की बाबा हांगासर लोकांची सुविधा जाता की ना. एम्ब्युलन्स हांगासर आसा पण जुनी जाल्ली आहा ती काय केन्ना बंद पडत ती सांगूंक जायना अशी परिस्थिती आहा. आनी समजा हांगासर कोणाचो कितें एक्सिडंट जालो जाल्यार हांगासरल्यान पेडणेच्यान 108 येय पर्यंत भरपूर टायम लागता. जवळ जवळ म्हाका दिसता 12 किलोमिटर आसतले 12-13 किलोमिटर. इतले पयसच्यान येवप म्हणजे तो मनीस मेल्या भितर आहा. एटॅक कोण येयलो एक्सिडंट जालो जाल्यार ते मेल्ल्या भितर आहा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आहा ताका एक आनी सरकाराक सांगूंक सोदता आमच्या गांवांत ज्यो पळय बारीक बारीक घटना घडटा हार्ट अटॅक कितें हांगासर काय बरें हॉस्पिटल आसा ते बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी हांगासर सुविधा आमकां गरीब लोकांक हे करून उपलब्ध करून दिवपाची. आनी आमचो पळय लोकल लिडर आमदार आसा बाबू आजगांवकर तेणें जाल्यार ह्या मतदारसंघाचेर दुर्लक्ष केल्लो आसा जाल्यार त्यांनी मातशी एक फुडाकार घेवन हांगासर आमच्या लोकांक कासारवंडे सेंटरान सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक पुढाकार घेवपाचो. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. एका तेंपार राष्ट्रीय पावंड्यार सगळ्यात प्रतिश्ठेची असलेली पुराय भांगराची बांदोडकार ट्रॉफी सध्या वादात सापडल्या. आता हो अखिल भारतीय फुटबॉल टुर्नामेंट जायना पूण जी ट्रॉफी सध्या गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या गुदामात धुल्ल खायत पडल्या तेतून फकत 11% भांगर आसा. उरिल्लें भांगर कोणे विकून खालें तेची चवकशी जावची अशी मागणी असोसिएशनाचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावान केल्या. तो म्हणटा भांगराची ट्रॉफी 6 किलांची आशिल्ली. फाटल्या सप्तकात एका इंग्लीश दिसाळ्यान ही खबर हाडत सावन हेचेर गोंयभर खवदळ पडिल्लो. गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी फुटबॉलाचो मोगी भाऊसाहेब बांदोडकरान ही भांगराची ट्रॉफी दिल्ली आनी 1970 वर्सा पयलो टुर्नामेंट जाल्लो. 1994 मेरेन एका धेंपोर्ट स्पोर्ट्स क्लबानूच ही ट्रॉफी 8 फावटी जिखलेली. उपरांत हो टुर्नामेंट बंद जायत सावन ही ट्रॉफी बँकेच्या लॉकरांत आसलेली. एल्विस गोम्स GFAचो अध्यक्ष आसतना 4 वर्सां आदी ही ट्रॉफी भायर काडलेली. तेन्ना सावन एका कपाटात ती पडून आसलेली. पूण आतां पळयत जाल्यार तेतूंत 60% तांबे, 29% चांदी आनी फकत 11% भांगर आसा. GFA अध्यक्ष चर्चिल तेचेर चाळवला. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफीचेर हांवें एक पाटी शिवाळो आनी म्हाका स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपण तेजेर 100% इन्क्वायरी कोता. पळय हो पेपराचेर जेन्ना पळयलां हेजेर तुमच्यान चोवपा जाता. बांदोडकार मेमोरियल ट्रॉफी 69 तेजो व्हॅल्यू आसलो 60,000. उपरांत तेजो व्हॅल्यू जालो 78 4 लाख. 78 4 लाख तो तेजो व्हॅल्यू आहा. आज कितलो जावपा जातलो? आज तेजो 50,000 रुपया व्हॅल्यू ना. आण गुदाम आलो आहा ती ट्रॉफी. म्हाका आसा जुवारकार म्हणून एक हे आसलो स्पॅस्पी. हांव ते हातलाच्या वयतालो म्हाका भुरगांव म्हाका एश करून भायर मारलो हातला बंद जाल्ले. इतले पुलीस ते घेवन येताले. पुलीस तिका निंदताले आनी ती ट्रॉफीक फकत एकूच बँकांत तांकां हें मेळ्ळो दवरपाक लोकार मेळ्ळो आनी खंय मेळनासलो आनी ती बँकांत आसलोली ट्रॉफी. उपरांत ती बांदोडकार मेमोरियल ट्रॉफी बंद पडली गोंयांत जायना जाली. आनी तेच भितर जे कोण पळय GFA आशिल्ले मनीस
आनी जे कोण पळय बँकां आशिल्ले ते मनीस भागा जावन 100 किलो भांगार आसलो ते इकून तितून अमके पर्सेंटेज जे कितले पळय ते मी मेटल घातलां कितें घायलां ते सगळे इकून ती आस्तशी शेपीन दवरून ते लोकांक चोवन हायले. आनी जेन्ना गुदां दवरली हांवें रोखडो आवाज केलो बाबा गोल्ड ट्रॉफी कितको हाडली आनी कितको गुदां पडली. आनी म्हाका हावजांत स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबून आजगांवकारान म्हाका उतर दिलें की आपूण हेजेर इन्क्वायरी करता म्हूण. कित्याक बांदोडकार इज अ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोंया आनी आख्खे इंडियेन ताका मानलेलो फकत गोंया गोल्ड ट्रॉफी केली म्हूण. जेन्ना आज 100 किलांची ट्रॉफी वर्ल्ड कप आहा ताका तितले किल पूण ताका एक डिझायन आहा त्या डिझायना लागून तेजे इतले करोड. ताका डिझायन आहा त्या डिझायना लागून तेजे करोड इतले पूण तितले भांगार आनी हे भांगार 24 कॅरेट भांगार तें तें भांगार कांय ना ताका हेजेर बुजला. म्हगेलो डिमांड हेजेर चीफ मिनिस्टरान इमिडिएटली इन्क्वायरी घालपाची आनी एक्सपोर्ट हाडपाचे आनी सगळ्या खुंच्यान केल्ली कितें केल्ली सोदपाचे आनी इन्क्वायरी करून दवरपाचे. कित्याक ना जाता तरी हे भाशेन जायत तरी गेले गोंयांत तर गोंयांत कितें जातलें. मुज पयलो एल्वीस ऑफिसर आशिल्लो व्हडलो शिकलो तो भुरगो पूण तेजी तकली चलोवंक ना. जेन्ना ती ट्रॉफी काडा आसतना तेणें पयलीं ती चॅक करपाक जाय आशिल्ली. शेटी कडेन बाबा हेज वॅल्यू कितें आहा कित्याक खबर आसली वॅल्यू आसा तेजो कितें आहा गोल्ड आहा वो ना हें चॅक करपाक आसलें. हेणें हाडली आनी बारकां हाडली आनी हाडून ती JFAचे गुदां दवरल्या. अजून हांवें चोयलां पासून प्रिझन जाल्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को पुलिसांनी 3 केशींनी देणो वावर केलो. तेतून 2 घरफोडीच्यो घडणुको आसात कळंगूट आनी मुरगांव पुलीस वाठारांनी. दुचाकी चोरी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी 3 दुबावितांक धरले जातून एका उणा पिरायेच्या भुरग्याचो आस्पाव आसा. वास्को पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक निलेश राणेन दिल्ले म्हायती प्रमाण सड्यावयल्यान प्रशांत मतदार आनी बशीर खान ह्या दोगांक चोरयेच्या प्रकरणात धरले. 31 डिसेंबराक कळंगूटच्या एका घरात भांगर आनी 2 लाखांचेर तेंच्यांनी हात मारिल्लो. नवीन वर्साच्या सुरवातीकूच वास्को पुलिसांनी 3 आरोपी अरेस्ट करून गोंयांत जाल्ले 3 कडेन सड्यार कळंगूट आनी वास्को हे 3 चोरयांचो छडा लायिल्लो आसा. हातूंत तेंच्यांनी 3 आरोपी अरेस्ट केल्ले आसा. सड्या भागांत जवळ जवळ 2 लाखांची चोरी जाली. तशेंच कळंगूट आनी वास्को एक बायक चोरी जाल्ली. इतले कळंगूटचे 2 लाखाचे गोल्ड रिकवर केला. तशेंच सड्या वयले थोडे इमिटेशन गोल्ड रिकवर केला आनी वास्कोची बायकूय रिकवर केला. गोवा 3 हिरो महाले वास्कोच्यान स्कूटर चोरप्यां मदीं एक उणे पिरायेचो भुरगो आसलो. शिरोडे पंचायतीन बांदकामां करतल्या कामगारां खातीर शिबीर दवरिल्लें. गोवा बिल्डींग आनी लेबर वेलफेअर बोर्डाच्या जोड पालवान ते घडोवन हाडलें. शिरोडेच्या महामाया हॉलात जाल्ल्या 15 दिसांच्या ह्या शिबिरात 70 कामगारांक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. आनी राज्य सरकाराच्या इमारतींचे बांदकाम करपी कामगारां खातीर शिरोड्यां शिबीर जालें. कामगारांक तेंच्या खातीर आसलेल्या स्किमींची म्हायती दिली. शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकार, सरपंच अमित शिरोडकार, लेबर बोर्डाचो प्रशासकीय अधिकारी आत्माराम पोकळी प्रमाणपत्रां भेटोवपाचे कार्यावळीक हजर आसले. आमदार आनी सरपंचान शिबिरा फाटलो हेच सांगलो. पळयात. शेतकऱ्याला भात आसा तेजे 15 रुपया 20 रुपया तशें घेतात. काजू बी आसा तेजेर सपोर्ट प्रायस आसा. दूध आसा तेजेर सपोर्ट प्रायस आसा. नाल्ल आसा तेजेर सपोर्ट प्रायस आसा. म्हणजे शेतकऱ्याला समजा आमगेले एरियेक समजा 2000 रुपया समजा जाय जाल्यार 2000 1,500 शेतकऱ्याक सपोर्ट प्रायस मेळूंक शकना. भात घेवन ते सुपारी सगळ्याक सपोर्ट प्रायस मेळूंक शकना. म्हणजे कितें सरकाराच्या ह्या सगळ्या पयशांचो येवच्या बांदकाम कामगार तेणे खातीर स्कीम आसा. जे केंद्र सरकार आणि स्टेट गव्हर्नमेंट आसा तांचे जे बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेअर स्किम्स आसात त्या विशयी बोर्डाच्या मार्फत हांगसर रजिस्ट्रेशन जाल्लें शिरोड्या गांवांत आनी ताजे नंतर ट्रेनिंग आयोजन केल्लें ते एका ट्रेनिंगाक 70 कामगार उपस्थित आशिल्ले आनी लेबर डिपार्टमेंट बोर्डा मार्फत
ह्या 70 कामगारांक हांगसर ट्रेनिंग जाल्ली शिरोड्या आनी आज सर्टिफिकेट्स दिवपाचो कार्यक्रम आशिल्लो जे कामगारांनी ट्रेनिंग पूर्ण केलें तांकां. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटात बसपी किरकोळ नुस्तें विकप्यांचेर मडगांव पालिकेन कारवाय केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा मडगांवच्या SGPDA नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केल्ली. होलसेल नुस्तें मार्केटात बसून नुस्तें विकपी किरकोळ नुस्तें विकप्यांचेर कारवाय करपाचो तेणें आदेश दिल्लो. ह्या फुडें फुटपाथीचेर बसून कोणाकूच नुस्तें विकपाक दिवचे नात अशें मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी अजित पंचवाडकरान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. कालचे आमकां डायरेक्शन्स दिले त्या प्रमाणे वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट द रोड फ्रॉम हायवे टू SGPDA मार्केट इज क्लियर ऑफ ऑल कायंड्स ऑफ वेंडर्स. कारण लोकांक थंय खूब इनकन्विनियन्स जाताले. सेकंडली देर वॉज अ कंप्लेंट फ्रॉम द रिटेल फीश मार्केट वीच वॉज एड्रेस्ड बाय द गव्हर्मेंट and we had directions from the government to ensure that no retail fish is being sold at the SGPDA market outside the gate. So we have cleared all the retail fish vendors from the fish market outside the gate. The pavements and the footpaths also are cleared for convenience of the public. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.